गीत घेऊया पेज 3A5. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान करीत भाशेन एरन हाचे पासत म्हूण मागुया. आपल्या जल्माचो दीस आयज तो समोर उमता. देवाची शुभम आशिर्वाद सदांच ताचेर आसूं आनी देवाचे कुशे प्रमाणे सदांच प्रमाणीकपणान ते जिवीत फुडें व्हरूंक म्हूण तेचे पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, देवाचे उतर सदांच आमच्या जिवितान आमकां एके भाशेन घोटाय आनी बळ दिता. आयचे भाग्यवंत संत ब्लेज तेन सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत जिवंक तो फुडें म्हूण सरलो. इगोर्जेन तशेंच इगोर्जे पासत तो वावरतालो आनी तशेंच बरेच फावट आपल्या जिवितान जेजून दिल्ली उतर तो मानून देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन दुसऱ्यांक आपूण तांच्या शिकपणांसून तांकां भायर काडून तांकां घोटाय बळ म्हूण दिली. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां पूण ती पदवी मेळ्ळली आसा. आमी जेन्ना बॅप्टिजम घेता पवित्र आत्मा आमचेर पूण देंवता आनी त्याच वरवीं आमकां तो अधिकार मेळ्ळलो आसा. पूण आमी बरेच फावट देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरिना. म्हणून केन्नाय कोणाक आमी जरी आमी तेंचे पासून मागता आनी मागणी करता आनी तांकां बेसांव दिता तरी पूण आमी चडसो वेळ आमच्यान कांय जायना. पूण आयच्या संत भक्तांच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नियाळ करता एके भाशेन सदांच तो दुसऱ्यां पासून वावरलो. तशेंच जेन्ना आमी आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासून दिता देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमकां मेळटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर जे थोडी पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवंत ब्लेस तुज्या धर्माध्यक्षाक आनी रक्त साक्षाची परोप समोरंबून आमी तुका भेटयता ती मागणी आयकून घे. ह्या संवसारीक जिवितान पिडापीड आसतना आमकां निवारून बरे भलायकेक तुजी शांती आनी समाधान आमकां दी म्हूण आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिट्टी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, पातकाचेर आड झुजता तेन्ना आजून तुमकां रोगोत वारोय पोरयान झुजूंक पडोवंक ना. तुमकां आपली भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन हुर्बा आठवली उतरां उलयलो ती तुमी विसरल्यात. म्हजे पुता सुर्वेस्पर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना
तूं ताका चित दी. आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकात, कित्याक सुबेस्पोर मोग कोत्ता ताका कास्त लावन शिकोवन दिता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका शिक्षा दिवन नीट करता. शिक्षण घेवनशी खातीर तुमी सोंसतात. देव तुमकां आपली भुरगीं कशी वागयता. बापाची कास्त फोडून शिक्षण घेवंक नासलोलो कोणूय तरी पूत आसत. कास्त पडटा त्या वेळार ती कुशाळकायेची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत वसले कास्ती वरवीं बूत शिकलोली मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे काळा लांबतोले हात वयर उबारात आनी तुमची ओसोक जाल्ली दोपरां गोट करात आनी तुमचे पांयांची चांटां नीत रस्त्यार पडोवन दी. अशें कुणता तो दोंको कातरून उडोवंक पावचें ना, पूण आदलें बोळ ताका मेळटलें. सगल्या मनशां कडेन शांतीन भोवंक आनी पवित्रतायेन जियोंक वावरात. ही पवित्रताय ना जाल्यार कोणाच्यानूय सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. देवाची कृपा कोणाकूच मेळनासतना उरोना जावंक चोत्राय दवरात. तुमचे मदें कोडसाणीच्यो कोंबऱ्यो वाडोवन तुमकां नुकसान हाडिनात जावंक जागृत रावात. ना जाल्यार सगल्यांकूच वसो लागत. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातली. आपली भक्ती कोत्तोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनातावन सासनाक म्हणया. आपली भक्ती कोत्तोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनातावन सासनाक. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताची पवित्र नांवाची वखाणी कर. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. आपली भक्ती कोत्तोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनातावन सासनाक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भक्ती कोत्तोल्यांची दया दवरता. आमकां कित्याची रोचल्यान तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण तुका उगडास आसा. जबाब. आपली भक्ती कोत्तोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनातावन सासनाक. पूण आपली भक्ती कोत्तोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनातावन सासनाक आनी ताचो करार सांबाळतोल्या थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळतोल्या थंय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेन. जबाब. आपली भक्ती कोत्तोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनातावन सासनाक. उद्गाराक उबे रावया. जेसू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तुमकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू थंय थंय भायर सरून आपल्या गांवा घरा गेलो आनी ताचे शिशूय ताचे बरोबर आसले. आनी सणवार पावतोच तो देवस्थानान शिकूंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताची शिकवण विशयी अजाप जावन म्हणटाली, हें सगळें हाका खंयच्यान आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ही जाणवाई कसली, आनी ताच्या हातांनी असली विस्मिता घडटात ती कशी. हो तेवूय न्हय गाय, मारियाचो पूत, जाकोब, जोजे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव. ताच्यो भयणूय हांगा आमचे मदें रावतात न्हय, आनी ती ताचे विशय घुस्पटताली. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्या गांवांत, आपल्याच घराब्यांत आनी आपल्याच सोयरा दायऱ्यां मदें मान ना, आनी थंय कसलीच विस्मिता करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटकारांचेर हात दवरून तांणी तांकां बरी केली आनी तांच्या अविश्वासा विशयी ताका अजाप दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता, पयलें वाचप आमकां सदांच पवित्रतायेन रावूंक म्हूण आपयता. पवित्रतायेन कशें म्हूण आमच्यान रावूंक जाता. जेन्ना सदांच आमी देवाचें उतर म्हूण आयकता, देवाच्या उतराचेर कान दिवन आमी मान दिता आनी तशेंच आमी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक फुडें म्हूण सरता, देव आमकां पवित्र करता. आपल्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तेन आमकां सदांच बासायलेलें आसा. तशेंच आमकां तो राखता, सांबाळता आनी वाट दाखयता. तरी पूण ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेता आसतना आमी सदांच आमकां एक डिझायर्स म्हूण आमचे भितर उत्पन्न जातात. त्या डिझायर्सा वरवीं आमी जेन्ना त्या डिझायर्सा फाटल्यान म्हूण धांवता, एके भाशेन आमची वाट चुकता. काळुकान म्हूण आमी येता आनी त्या काळुका वरवीं आमकां कांयच दिश्टी म्हूण पडना. देव आमकां सदांच आपल्या गोपान दवरूंक म्हूण सोदता. पूण जेन्ना आमी पातक करता, आमी ताचे सरशी पयस म्हूण वेता आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां दिश्टी म्हूण पडटा. आमच्या शेजारे, आमचे वांगडा जी वावुरतात तेंचे जिविताचेर जेन्ना आमी नदर म्हूण घालता, बरेच फावट हे दुबाव आमच्या जिवितान पूण येतात. कशें म्हूण ह्या मनशाच्या जिवितान इतलें सूख आनी ताका इतलें कितें फावो जाता म्हूण. पूण जर आमी देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरता, ताका आपल्या जिवितान मानून म्हूण घेता, तर आमचें जिवीत सफळदायीक जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, सदांच जेजू क्रिस्ता सवे रावून ताच्या उतरांचेर नियाळ करून भावार्थान विश्वासान आमी आमचें जिवीत जिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मेसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टा उरलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन जितेन सोदून काडला, त्या वॅक्सिने वरवीं सगळ्यांक सफळदायीक आदार आनी कृपा मेळों म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 41 C31.
म्हज्या भावा भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लभय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. तीर बरवाशान ताचे मोहिमेक येण्याक आमी अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत पोवीत, पोवीत पोवीत, पोवीत दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकाचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरपता. तुझे पुणोची मोडपण परगोटा. तुज्या येण्याक अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खी प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत ब्लेज आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर भितर येवचें म्हाका फावना, पूण पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरू म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D42. तुझ्याच पाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोबल्या. पोकीन आमी मोतो जेजू, जेजू आमच्या उंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमची विसय
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीचे ह्या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदां स्थिर उरूंक आनी वाडत वचूंक आमी मागता जेजू क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 228 T59.